A3, page 2. Jésus आमचो मुकुट आमचेर दोआतो मोठा आमकां वेगेर तो घेता जेजू आमच्या तुजी सोरशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी सादे काळाच्या 5व्या आयतारांत प्रवेश करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमचो उजवाड पोरजोळचो. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन जेजूचो उजवाड आमकां फावो जाला. आमच्या कोन्यांतल्यान आनी जिविताचे चालींतल्यान हो उजवाड दुसऱ्यांक पोरजोळूंक आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. देवान आमकां वेगवेगळे गूण फावो केल्यात. जशें पोरी मीठ जेवणाक रूच हाडटा आनी उजवाड काडूंक नपयत कोत्ता, तेच पोरी आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत उमेद आनी उर्बा हाडूंक वावरूंक जाता. आयज आमचें गोंय महा 2 प्रांतांत जेजूचे वळखीचे दीस आमी समरोमता. हो भावात आकारणेचो वावर आमच्या कुटुंबांनी, फिरगोजांनी आनी शाळांनी जाता. भावात आकारणेच्या वावरान मिसळ आसलोल्या सगल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाक आमचे प्रार्थन उबारुया. खेरीतपणी आमच्या आवय बापायनी, संदेशकारांनी आनी शाळांनी क्रिस्ती वळख दितोल्या शिक्षकांनी ह्या जेजूच्या वळखीच्या वावराक आपकुशेन देवाचें आपोवणें स्विकारलां आनी जेजूक पोरगोटूंक आपले मिसांव ती जबाबदारेन पाळूंक वावुरतात. हो भावात आकारणेचो वावर तांणी सदांच आपल्या जिविताचे बरे वागणुकींतल्यान करूंक आनी जेजूचो पोरजोळ सगल्यांक फांकूंक तांकां आनी आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान बापाची कृपा मागुया. जेजूची ओळख घेवंक आनी जेजूक आमच्या बऱ्या जिविताच्या कोरण्या वरवीं पोरगोटूंक आमकां आपयल्यान. पूण जायते फावट आमी चुकल्याव देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थान आकारूंक जावन आसा आमची मुख्य जबाबदारी आनी ती पाळूंक आमच्या लग्न संस्कारा दिसा आमी देवा मुखार भास दिली. पूण जायते फावटी ही जबाबदारी पाळतना आमी आमच्या भुरग्यांक शिक्षणीक मोलार पोलजोलूंक जाता तितलो तोकोस घेतला आनी क्रिस्ती भावार्थान वाडोवंक उणें लक्ष दिला. हे तोरेन तुजे
वळखीचो पोल जोल तांच्या जिवितान फाकारूंक आमी भार घेवंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, तूं सदांच तुज्या आवय बापाय कालतो रावलो आनी मोगान तांच्या सांगातार जियेलो. आमच्या आवय बापाय रिस्पेक्ट मान दिवचो ही क्रिस्ती शिकोवंक आमी दोतोनीक शिकला. पूण कांय पावटी म्हाका मागता तें मेळना जाल्यार हांव म्हज्या आवय बापाचे रागार जावन म्हजें जिद केलां आनी तांचें कालीज दुखयलां. भोगोस म्हाका. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थान आकारूंक आवय बापाय सांगाता आमची मुखी जबाबदारी म्हूण आमचे मिसांव आमकां उगडास कोत्ता. तुजी ओळख आमी भुरग्यांक दितना जीं बरीं शिकतात तांकांच सगळ्या कार्यावळींनी फुडें काडपाची तालणी म्हाका आयल्या. आनी कोण उण्या गिन्यानाचीं आसात तांचेर हांवें तितलें लक्ष घालूंक ना. अशे तरेन भुरग्यां मदें असलो वेगळोचार करून तांचे गूण परसो लावंक हांवें फावो तो प्रयत्न करूंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा तूं सोर्गी आनी शांतीच्या संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासा तुझ्या दोरवाय बाबासो आमी तुका वाकाता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेये तूं संवसाराचे पाप काटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे वागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आज्ञा सांगलाली ह्या बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्मो एकलोच तूं परमेस्वर. प्रार्थुया. आयज दोतोनीचे वरोस सोंपता पूण दोतोन सोंपना. दोतोन आमच्या जिवितांत सदां काल चालू. देवाच्या उतरांतल्यान जेजूची वळख आमी घेवंक आनी उजवाडाची भुरगीं कशीं आमी जियोंक. तर सगल्या भुरग्यां खातीर आनी संदेशकारां खातीर आनी तांच्या आवय बापाय खातीर मागुया. तशेंच आयचे मीस भेटलेले आसा मोरदोम्स जाणी कोणें परब केल्या जेजूचे आप परगोटणेची मरण गेल्ले आसात तांकां सासणाचें सूख आनी जिवी आसात तांकां बरी भलायकी मागुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटूंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर.
हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरेसभर अशें सांगता, भुकेलेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नाचलेल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशांक पांघरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना उदेतोल्या सुर्या परी तुमचो उजवाड पोरजोळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांक तुमचे प्रमाणीकपण वेतले आनी तुमचे फाटल्यान सरस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सरस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. तुमी झूम मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात. मुकेलेल्यांक खावंक दिवशात आनी कोंतवलेल्यांक बुजवून दिशात जाल्यार कालोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळो दनपाराच्या उजवाडा सारको परजळटलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशाक कालोखान उजवाड कसो तो परजळ्ळो. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशाक कालोखान उजवाड कसो तो परजळटा. बऱ्या मनशाक कालोखान उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कोणवालो, दोयाल कालसाचो आनी सुगुणी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. जबाब, बऱ्या मनशाक कालोखान उजवाड कसो तो परजळटा. बरो मनीस कधीच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो नितीकाली. ताचे कालीज धीर आसा, सोरेस्पराचेर पातयेवन रावता. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्को ना. जबाब, बऱ्या मनशाक कालोखान उजवाड कसो तो परजळटा. तो पेम कालीज गोट धरता, ताका भिरांतूच ना. सोदोल हातान तो दुबल्यांक वांडटा. ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, बऱ्या मनशाक कालोखान उजवाड कसो तो परजळटा. भाग्योन पावलोन कोरिनकारांक बरयलेलें चिटी वेयलें वाचप. भावा भयण्यांनो, देवाची गवाय तुमकां परगोटूंक हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जानवाय हांवें वापरूंक ना. तुमचें मोदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणजे खुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचें मोदें आयल्लो तेन्ना म्हजे शक्तीर पातयेवन न्हय, पूण भिवन आनी कापून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दिलोली मनशाचे जानवायेचे प्रमाणें उतर परगोटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याचे शक्तीन घडोवन आयलें. म्हणटोच
तुमच्या भावार्थाची बुनयाद मनशाचे जानवाय न्हय पूण देवाची शक्ती. देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमीचे मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जाय. तें भायर उडोवंक आनी पांयां थोडा मोस्तूंक जाय. आनी कित्याकूच तें उपकारोना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घोरान आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, गेल्या आयतारा जेजूचें दोंगरावेले प्रवचन बागी जिविताची वाट कसली ती जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरली. आनी आयज जेजू आमच्या जिवितांतल्यो चालत्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी म्हणटा, तुमी प्रितुमीचे मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. आनी कोणूच उजवाड पेटोवन भाजी पोंदाक दवरिना, पूण पेडार दवरता. सगल्यांनी ताचो उजवाड पडटा तो पळोवन बरे भाशेन सरळ वाटेन चलूंक. आनी म्हणटा, तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशांनी वाखाणचे खातीर त्यो पोडसोडूं दी. आनी हे भाशेन तुमचो उजवाड तुमचे मुखार पोरसोळचो. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, ह्या आयची वाचपां हो संदेश आमकां दिता. देवाची उतर पोरगोडची पासून गरज ना. पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी कसल्यो बऱ्यो कोरण्यो, उजवाडाच्यो कोरण्यो त्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात, घरदार नासलोल्यांक बिराड दियात, विंगड्या मनशांक पांगरूंक दियात. तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना उदेतलो सुर्या परी तुमचो उजवाड पोडजोळटलो आनी तुमचे गाये रोखडेच पेकतले.
पेकोणी मेवतली. तुमच्या फुड्यान तुमचें प्रमाणीकपण वेतोलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतात तेन्ना सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमकां आपयल्यात आनी तो म्हणटलो हांव तुमचेशी हांगाच आसा. तुमी जू मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात, वायट उतर ना उसारच्यात, बुकेल्ल्यांक खावंक दिशात आनी खोंतोतेल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काडोखान तुमचो उसवाड पडसळटलो, उदेतलो आनी तुमचो काडोक दोनपाच्या उसवाडा सारको पडसळटलो. काय बरें वाचप इजायास प्रवाद्याचे कसल्यो आमच्यो उसवाडाच्यो खोरण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी हे भाशेन म्हणटा काडोकाच्या दोनपाच्या उसवाडा सारको तुमचो उसवाड पडसळटलो. देखून म्हणटा असल्यो बऱ्यो खोरण्यो दुसऱ्यांक बरी देख दिता, दुसऱ्यांक बरी शिकवण दिता, त्यो आमी कोत्ता तेन्ना आमी उसवाड जाता. दुसऱ्यांक बरी देख आमी दवरता आनी हे भाशेन म्हणटा असल्यो खोरण्यो आमी करूंक जाय आनी उसवाडाची भुरगीं कशीं आमी चलूंक जाय आनी जिवूंक जाय. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान असलीच खुणां आमकां दिता. जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक तुमी प्रितुमीचें मीठ, तुमी संवसाराचो उसवाड, ह्यो दोन खुणां वापरता आनी आपली शिकवण दिता. आमी जाणा मीठ कित्याक उपकारता? मीठ कित्याक उपकारता? जेवणाक रूच हाडूंक, हार जावपाक न्हय, जेवणाक रूच हाडपाक. काल भुरग्यांक म्हणटा तो मीठ कितें करता? आमी हारसाण दिता म्हणटा. मिठाक खारसाण आसा हो ताचो गूण, पूण रूच हाडपाक. आनी ह्या दिसांनी घोडे युरोपाच्या गांवांनी आयस पडटा, स्नो पडटा. थंयसर हो स्नो रस्त्यायलो व्हांवून वचपाक मीठ घालतात. मिठान इरोन वयता आयस. तशेंच मीठ जावन आसा प्रिजर्वेटीव. नुस्त्याक मीठ लायता नुस्तें रोखडेंच मोव जायना. वयल्यान नुस्त्याक रूच हाडटा, घोस्त हाडटा. तर मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार मीठ कित्याकूच उपकारना. भायर उडोवपाचें, पांयां तोडां मोस दिवपाची, अशें जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता. मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार तें कित्याकूच उपकारना. ते भाशेन आमचे क्रिस्ती जिवितांत तर दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी रूच हाडटली जायना जाल्यार आमी कित्याकूच उपकारना. कसली बरी देख आमी दुसऱ्यांक दिता, कसले आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण हाडटा, अशें जेजू आयच्या दिसा आमच्या दोळे मुखार दवरता. तशेंच उसवाड. आदल्या काळार बिजली नासली, लोक वाती घेवन शिकतालो, वाती पेटयताले आनी दारां फुडल्यान दवरताले. हेलेनिस्टीक कल्चर वात पेटोवन दवरताले घरा फुडल्यान. कित्याक कोणूय घरान भितर सोदतलो जाल्यार उजवाडान आपले पावलां मारूंक जावं होणान फातराक आदोन पडना जावंक उजवाडान चलूंक ताका बरें निवड दिश्टी पडटली. देखूनच पेटलेली वात घरा फुडल्यान दवरताले. आनी भाशेन म्हणटा तुमी कोणूच वात पेटोवन भाजी पोंदाक दवरिना, पूण पेडार दवरता. सगल्यांनी तिचो उसवाड पळोवन सरळ वाटेन चलूंक. तो उजवाड गरजेचो आमच्या जिवितांत. देखून जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उसवाड. आनी ह्यो उसवाडाच्यो
कोरण्यो करून तुमी देवा बापाक वाखाणटात. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो तातूंतल्यान बापाक तुमी वाखाणटल्यात आनी तुमचो उजवाड पडसळटलो. तर आयची वाचपां हो संदेश आमकां दिता. जेजून कितें जें आयच्या दिसा आमकां शिकोवण दिल्या, मिठा सोवें आनी उजवाडा सोवें, ते भाशेन तो आमकां जण एकल्याक मीठ आनी उजवाड जावंक आपयता. मीठ आनी उजवाड जावन दुसऱ्याच्या जिवितान उर्बा, उमेद, बरेपण, बऱ्यो खोरण्यो, दुसऱ्यांक बरी देख दितेल्यो आमच्या जिवितान करूंक आमकां आपयता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान संदेश दिल्लो आसा. भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, देवाची कोवाय तुमकां पोरगोट करूंक हांव आयलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवायेन हांवें वापरूंक ना. कुसार मारलेल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याकूच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव पोरगोडटा जाल्यार तो म्हणटा कुसार मारलेल्या क्रिस्ताक पोरगोट कोत्तालो. व्हडली जाणवायेन पोरगोटूंक ना. देवाचें उतर आनी निरोप व्हडले जाणवायेन पोरगोट करूंक ना. आनी तो म्हणटा ही जाणवाय न्हय, पूण हें सगलें आत्म्याचे सोक्तेन घडोवन आयलां. हांवें तो तुमकां क्रिस्ताक पोरगोटला जाल्यार देवाच्या आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन तें हांवें केलां. म्हणटच तुमची भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय, पूण देवाची शक्ती. आमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय, देवाची शक्ती. देखून सुरवातेक आयज आमी मिसांत वांटो घेता आसतना पिराची रितीन वांटो घेतला. आवय बापाय आपली जबाबदारी विसरल्यांत म्हूण भावार्थान वाडोवंक भुरग्यांक ओळखून घेतला. घडये आमी तांकां जाणवाय दिल्या, संवसाराची जाणवाय, ताची निगा आमी घेतल्या. भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडूंक, जाणवायेन वाडोवंक, भुरग्यांक हें तें शिकोवंक आमी वावुरल्यांत. म्युजीक शिकोवंक, त्या भायर जायते पावट घडये हेर हेर वस्तू संवसारी शिकोवणी आमी दिल्या, पूण भावार्थाची ओळख दिवंक आमी तितलो तोकोस घेवंक ना. तशेंच दोतोनेच्या भुरग्यांनूय म्हटलां, मागता तें दिना देखून आवय बापायक जायते पावट मान रेस्पेद दिवंक ना. आवय बापायचे कानार घेवंक ना, तांकां फावो तो रेस्पेद मान दिवंक ना, ताच्या उतरां पोरमणे चलूंक ना. तशेंच संदेशकारानूय ओळखून घेतला. जायते पावट भुरग्यां सवें वेगळोचार केला. बरीं शिकतात तांकांच फुडें काडल्या वांटो घेवंक कार्यक्रम तातूंत, आनी चड शिकोनान तांकां कुशीन दवरल्यात. आनी हे भाशेन वेगळोचार आमी केला. तर सगळी जाणवाय भावार्थाचें शिकोण देव आमकां दिता जाल्यार तें आत्म्या वरवीं आमचें सवें घडोवन येता. देवाचो आत्मो आमचें सवें वावुरता. न्हय बेश्टी जाणवाय संवसाराची, पूण देवाची शक्ती ती, आत्म्याची शक्ती. आनी ह्याच आत्म्याचे शक्ती वरवीं बऱ्यो खोरण्यो आमच्या जिवितान आमी करूंक पावता. जायते पावट व्हडपणान जेत हांवें केलें, हें हांवें केलें, तें हांवें केलें, हांवें करूंक ना. पूण देवाचो आत्मो आमचे वरवीं आनी आमचें सवें कोत्ता. देखूनच भाग्यून पावलो म्हणटा, जाणवायेन हांवें तुमकां पोरगोट करूंक ना. हें पोरगोट केलां तें आत्म्या वरवीं. ही जावन आसा देवाची शक्ती. तर आमचे सवें देवाची शक्ती आसा, जो भावार्थ आमकां दिला तेन्ना देवाचो आत्मो आमचे सवें आसा म्हूण ओळखून घेवया. आनी देवूच
ह्यो बऱ्यो कोरण्यो करूंक उजवाडांत जियोंक आमकां आयच्या दिसा हुस्कायता. तर हेंच करूंक बापाचो आत्मो आमचे सवे आसा म्हूण ओळखून घेवया आनी देवाची शक्ती आमच्या जिवितांतल्यान जायते बरेपण कोत्ता आनी हाडटा म्हूण ओळखून घेवया. उबी रावुया आनी आमचो बावार्थ ह्या वेळार जिवो करुया. सोत मानतांव देवा, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो, आंकवार मरेताय सोलमोलो, पोंच प्लांत काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्साक चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पोदेदार देवा बापाच्या ओसऱ्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणेक, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयज आमी दोतोनेचें वरोस सोंपयता. व्हडल्या सिदातीन ही समोरमणी करिना, पूण खेड्या गांवांत, पेरने गांवांत आयज आमची संदेशकारां गेल्यांत, थंय लोकां मदें रावल्यांत आनी आयज ती समोरमणी करतली. आनी हे भाशेन देवाची बरी खबर खेड्या गांवांनी परगट जावंक जाय. असल्या मनान हो दोतोनीचो केंद्र वावर करता. तो वावर करतल्या सगळ्या केंद्रान वावुरतेल्यांचेर फादर रोमियो आनी ताची सांगाती जावं घडये दोतोन शिकयतात इगोर्जांनी, जावं दोतोन शिकयतात इस्कॉलांनी, तांचे खातीर आमची मागणी देवाक उबारुया. तुमचो भावात मनशांचे जानवायेचेर बुनियादीर न्हय, पूण देवाच्या शक्तीचेर बांदलेलो आसा. आमच्या पाप सायबान डिस्मांनी, याज्ञिकांनी, तशेंच मोतव्याशांनी, भावा भयणींनी देवान दिल्ले जानवाये आनी धर्म शिकोवणे वरवीं सदांच आपल्या शेळींक काकुतीचे आनी उजवाडाचे फोलयेर जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. हाल उपद्रे भोगतल्यांच्या गोरजांक पावशात जाल्यार कालुकान तेमचो उजवाड उदेतलो. आमच्या सरकारी आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच वजेची सेवा करतल्या भलायकी अधिकाऱ्यांनी धर्माचो आनी हेर दुसरो बेगलोचार पयस सावन वजेक फाव जातल्यो सवलती एकसारकेपणान दिवंक आनी आदाराक पाव म्हूण उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. तुमी पृथ्वीचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. संदेशकारांनी आनी शिक्षकांनी पयले आपुणूच जेजून आकारून येवन मिठा आनी उजवाडा परी जावन आपल्या हाताखाल आसलेल्या भुरग्यांक क्रिस्ती म्हण्यांनी तशेंच भावार्थी जिवितांत वाडोवन तांकां पयर सभेचे आनी समाजाचे बरे नागरीक जावंक शिकयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. तुमच्यो बऱ्यो कोळण्यो पळोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांच्या मुखार पोरजोचो. आमच्या आवय बापायनी आनी वडिलांनी भुरग्या सोबे आपली जबाबदारी पुरणपोळी पाळून तांकां बरे देखीन आनी शेगुनांनी क्रिस्ती भावात्तान आनी जेजूचे वळखीन वाडूंक पावलो मारया पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. जेजू तुमचे सोबे आकारून घेवं. आयज आमच्या गोंयांत आमी दोन प्रांतीक जेजूची बोलकेचो दीस पेरना फिगोजेन समोरमता. हे भावाताचे सोमणेक वांटो घेतल्यांनी आनी हे क्रिस्ती भावातांनी जेजूची बरी खबर सगळ्या कडेन शिपडावन वावुरतना तांकां कुडी आत्म्याचो भलायकी आनी मनाचो उजवाड मागतना मरून गेल्ल्या संदेशकारांक साठणाचो विसो फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in the darkness but have the light of life. May we experience this light and wipe away the darkness of others with our good words, thoughts, and good deeds, that we may help all our neighbors, especially those in need, even if they are enemies. We pray to the Lord. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. मोगाड बापा, तुजो पूत जेजू खरेंच आमच्या जिविताचो उजवाड आनी आख्या संवसाराचो उजवाड. बाबार्थ आकारणेचो वावर चालू दवरूंक आतांच आमी कांय गोरजो तुका उबारल्यात. बाबार्थान केल्ल्या मागण्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुजो उजवाड आमच्या काडोकी जिवितान पोरचोडो सोकोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटोनेच्या वेळार गायन करुया C43 पेज 46. तुझ्या
मोच्या बाबा म्हणिनोय मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. मोगाड बापा आमच्या रोसनारा ओंड आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दिताय. हे पोरी आमची ओसोत कुडीचे पोसोणांक तुवें दिल्लाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोस्ता मोरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे आपले मोहिमे मोहन स्वर्गा प्रोवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 Dorparazo, sorves porto, povet, 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 Dorparazo, sorves porto, sorgani, संसार बोल्या तुझ्या वैभवा ओ स्वर्गी तुका सोयीसो सर्वेस्पोराचे नावी येता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणे कोराचे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या कुडासा कोरात. Pavartaco gord porgotuja. Gesù bello, Gesù ci vuol sana, Gesù copia dietro lo. Gesù bello, Gesù ci vuol sana, Gesù copia dietro lo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. जाणी परब केल्ली जेजूची आप परगटणेची मरून गेल्यान तांची दया कर काकूत कर. जिवे आसात तांकां बरी भलायकी दी. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागेवन तोर दुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन देवा बापाक वाखाणचे खातीर बऱ्यो कोरण्यो करून आमी एके भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड हाडटली दुसऱ्यांक बरी देख दितली जावं बऱ्या कोरण्या वरवीं सासणाच्या जिविताचो इनाम जोडूंक आमकां तयार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशानोत रेखता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय
आनी सौर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी कोतली आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोब्या सो तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात काडोकान जेतेल्यांक एक व्हड उसवाड उदेलो असतो जेजू संवसाराचो उसवाड ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळी सुभागी सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली कमियाच्या वेळार आमी गायन करतले D27 पेज 61 D26 पेज 61 Pavodoy sobie
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका मुंड्यांत आनी एके कालशेन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू स्वामी आमकां एक करून आमचे जिवे संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोड कर. होच आमचो संतोश हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसुया. आयच्या मिसाची मांडवण आनी तयारी केल्या. देव संदेशकारांनी आनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी तांकां आमची शाबासकी आनी दिनवास बरे भाशेन मिसाची मांडावळ करून हें दोतोनीचें वरोस आमी सोंपयलां. पूण दोतोन चालू आसा आमच्या जिविताची. मीस जाल्या उपरांत पॅरीश पास्टरल कावन्सल हांची जमात आसतली. म्हयन्याचो पयलो आयतार हे जमातीन जबाबदारी आसात, फिरगो सभेची वांगडी आसात तांणी हाजीर जावंक मागता. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. 6 तारखेर सोमारा दीस 7:30 मीस कॉन्फ्ररीच्या सगळ्या मेलेल्या खातीर. आनी अदीक करून मीस दिल्लें आसा पाद्री जे मरून गेल्यात हांगासर आयिल्ले आमचे फिरगोजेन तांचे खातीर आनी जिवे आसात तांकां भलायकी. 7 तारखेर मंगळार सकाळीं मीस ना, सांजे 5:30 वाजता मीस. 8वेर बुधवार 7:30 मीस. सांजे 6 वाजता पोर्तायस कॉपेलान मीस. 9 तारखेर ब्रेस्तार 7:30 मीस कॉन्फ्ररीच्या मेल्ल्या वांगड्या खातीर. 10 तारखेर सुंक्रारा दीस 7 वरांचेर एडोरेशन 7:30 मीस सगल्या मेल्ल्या कॉन्फ्रादां खातीर. तांची मिसां उरल्यांत म्हणूंक ना ती ह्या दिसांनी म्हणटल्या. कॉन्फ्रादी आसात ताणें हाजीर जावंक मागता. सांजे 4 वाजता लग्न संस्कार राल्फ फुटाडो आनी कारिना देसा हांचो. 11 तारखेर सोनवार सकाळीं मीस ना, सांजे 5 वाजता मीस आसतलें. वर्ल्ड डे ऑफ सीख पिडेस्तां खातीर आमी मागतल्या. पिडेस्तां खातीर पिडेस्त आसात तांकां ह्या मिसांत माटो घेवंक हाडची. तांकां खेरीत पेकोणेचे संस्कार आमी दितल्या. 12 तारखेर येता तो आयतार साद्या काळाचो 6वो आयतार. वाचपां वरोस हेल्थ एंड हिलींग संडे भलायकी खातीर आनी पेकोणी खातीर भेटलेलो आयतार. 7:30 मीस सगल्या मेल्ल्या कॉन्फ्रदाच्या वांगड्यां खातीर. मांडावळ करूंक बागेवन आंतोवन समुदाय. भुरग्यांक पिकनीक दवरल्या. दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी संदेशकारांक पिकनीक येता त्या आयताराक. तर ही पिकनीक मीस जाल्या उपरांत पिकनिकेक वेतले. कोण भुरगीं पिकनिकेन वांटो घेवंक सोदता तांणी आपलीं नांवां आयजूच दिवची संदेशकारां लागीं. आनी तशेंच पिकनिकेक आमी कांय जेवण खाण हाडची गरज ना. आमी तुमकां रांदतल्या. दोतोनीची भुरगीं कॅतेकिस्ट आसा ती भुरग्यांक रांदतली. तुमची वेवस्थाय करतली. हालीं 100 रुपया एक कॉन्ट्रिब्युशन कशें आमी घेता ट्रान्सपोर्टा खातीर. तर ट्रान्सपोर्टा खातीर 100 रुपीज तांकां दिवचें आनी कोण येतात तांचीं नांवां दिवचीं म्हूण मागता. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 17,030 रुपया. इगोर्जेक डोनेशन दिलां. जेसिका आनी डॉमनीक हांचो लग्न संस्कार जाला
तांच्या समयार तांणी गोंयचेक डोनेशन दिलां 15,000 रुपया. तांकां आमचे दिनवास आनी देव बरें करूं आमी म्हणटा. तशेंच पोट्टी आसा जी लोक फारीक कोत्ता, टायट्स आमी म्हणटा, कितें पवित्र सभेच्या खातीर देस्पेजा खातीर आमी दिता पोट्टी म्हणून 1,200 रुपया वर्साक 12 म्हयन्याक. थोडें पोट्टी कोणी फारीक करूंक ना करूंक सोदतात आनी कोची म्हूण मागता, ऑजवल्डा लागीं दिवं येता. तशेंच आमची कांय दिवपाचें आसात, वर्गुणीक फारीक करपाचे आसात. गोडे पॅरीश बुलेटिनाक जायतो लोक दिता, आपल्याची पॅरीश बुलेटिनाक म्हूण दिता. तांणी आपलें कितें दिवंक सोदता जाल्यार दिवचें. तशेंच पॅरीश बुलेटीन आमी भायर काडचो आसा फेब्रुवारी-मार्च. तर कितें तुमचे लेख वो कितें तरी दिवपाचें आसा बुलेटिनाक, तें आयज निमाणो दीस दिवंक मागता. उबी रावुया. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान उजवाड जावंक तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया F21 पेज 95. Putracia, Osmana, Sonsara.